1 Corinthians chapter 1 verse 31. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव. Acts of Apostles chapter 9 verse 32 to 35. पेद्रो सगळ्यांनी वचून भावार्थाची भेट करनासता लिड्डा शहरात वस्ती करनासलेल्या देवाच्या भक्ता सुशेन येवन पावलो. ते एनाया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागुल्लो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हळें, एनया, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता, उठ आनी तुज्या हातूळ सारकें कर. आनी तक्षणच तो उठलो. लिड्डांत आनी शारोनांतल्या निवासिनी ताका पळयतेच ते सोम्या सरशेन परतले. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तो परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13. पवित्र पुस्तकांत सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो ताराण जोडटलो. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. तेदवा सोम्याचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्याक सडवण लाभतली. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. मुजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता, पृथ्वी शेकान शेक तुज्या अधीन करता. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं मुजे लागीं आयलोय, तुवें म्हळें भिये नाका. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तूं म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो, म्हजें नांव तो वळखात देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सोरेस्पोर सांडून घालिनाय. जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर.